या पंचायत वेंचणुकेत वट्ट 26 भाजपा कार्यकर्ते उबे रावल्यात आणि ते दिसून येतले हाची आपल्याक खात्री आसा अशें नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकार सांगता। 2-3 कडेन भाजपाचेच उमेदवार आमने सामने आसात। तांचे भितरलो कोणूय वेंचून आयल्यार पॅनल भाजपाचेच येतले। गोंयान आयज वेर जाल्ल्या उदरगतीक लागून लोक भाजपा उमेदवारांकूच तेंको दितले अशें तांणी सांगलें। भौशीक बांदकाम खात्यान अभियंत्याची 50% पदां रिती आसात। मनीसबळ उणें आसा जाल्यार कामां कशी जातली? मंत्री निलेश काब्रालां विचारलें। राज्याचे मुख्य सचिव खात्याचे सचिव आसात। तांचे कामांचो ताण आशिल्ल्यान खात्याच्यो फायली अडकून पडल्यात। ह्या विशीं आपूण मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयतलो। गरज पडल्यार नव्या सचिवाच्या नियुक्ते विशीं निर्णय जावं येता अशें काब्रालान सांगलें। काँग्रेसीन हाचे आदी कितलेशेच फावट अपयशांक तोंड पळयलां। काँग्रेसीन हाचे पयलीं 2 फावट अशे तरेचे वायट परिस्थितीचो अणभव घेतला आनी सध्याची ही तांची तिसरी खेप। हे खेपेक ह्या परिस्थितींतल्यान सुखरूख भायर सरतले असो विश्वास महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे हांणी उक्तायलो। आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप हांकां 75व्या वाडदिसाची परबी भेटोवंक ते तांगेर आयिल्ले। शिंदे आपल्या फामिली सयत गोंयांत सुटये खातीर आयिल्ले कडेन तांकां खबरांपत्रा वरवीं खलप हांच्या वाडदिसा विशीं समजलें। आपूण फाटलीं 50 वर्सां गोंयांत येता, तशेंच गोंयांत सुटके उपरांतूय पयलेच खेपे गोंयांत आयिल्लो। मात आयज गोंयांत खूब व्हड बदल आनी सुदारणा जाल्यात। रस्ते, पूल, येरादारी तशेंच हांगच्या दर्यादेगांचें सोबितीकरण आनी एकंदर उदरगत खऱ्यांनीच तोखणायेची आसा अशें तांणी म्हणलें। दिगंबर कामतीचो भाजपा कडेन कांय संबंध ना। कामत भाजपान येता ही फकत वावडी आसा। ही वावडी तो स्वता पातळायता असो आरोप मडगांव भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष रुपेश महात्मेन केला। दिगंबर कामतेन भाजपान येवपाचो कापस्ताद ना। आमच्या खंयच्याच नेत्याक कामत भाजपान येता ह्या विशीं कांयच खबर ना। जेन्ना तो भाजपान येता म्हूण आमकां कळटलें तेन्नाच आमी आमची भुमिका मांडटले अशें मडगांव भाजपाचें म्हणणें। नायडू हे देशाचे अशे राष्ट्रपती आसात जांणी दरेका भुमिका तरणाट्यां खातीर काम केलां। तरणाट्या खासदारांकूय तांणी प्रोत्साहन दिलां। तरणाट्या वांगडा संवादा खातीर तांणी विद्यापीठ आनी संस्थांक भेट दिल्यो। अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांची तोखणाय केली। कार्यकर्तो, आमदार, खासदार, भाजपा अध्यक्ष, कॅबिनेट मंत्री म्हूण तुमचें कार्य देशा खातीर फायदेशीर थारिल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें।
मडगावचे 4 नगरसेवक भाजपाच्या संपर्कात आसात. आमचे गणित जुळें जाल्यार बेगीनूच मडगाव पालिकेन कमळ फुलयतले. भाजपाचो मडगाव मंडळ अध्यक्ष रुपेश महात्मे सांगता, सध्याक आमचे कडेन 7 नगरसेवक आसात. फाटले विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळार पातोड्डेच्या नगरसेवकान भाजपान प्रवेश केल्लो. त्या उपरांत कारेबांच्या अपक्ष वेंचून आयिल्ल्या महेश आमोणकारान हालींच भाजपान प्रवेश केला. 4 नगरसेवक 15 ऑगस्टा मेरेन भाजपान आयल्यार मडगाव पालिकेर भाजपाचो झेंडो हुबयतले अशें तांचें म्हणणें. मुणकार आणि कुंकळकारांच्यो केशी हाताळपाक खास मामलेदार नियुक्त करतले महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सध्याक कार्यरत आशिल्ल्या मामलेदारां कडेन दिसपट्टी कामां आसात. त्या भायर तांकां कायदो आनी वेवस्थेचेरूय लक्ष दिवचें पडटा. ताका लागून मुणकार आनी कुंकळकारांच्यो केशी तांकां हाळावप शक्य जावचें ना. देखून ह्यो केशी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर खास मामलेदारांनी नेमणूक करतले अशें मंत्री बाबूश सांगता. नावेली मतदारसंघात सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरांचेर तिरंगा लावचो, तशेंच प्रत्येक सरकारी कार्यालयांनी तिरंगो लावपाची सोय करतले अशें नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान नावेली मतदारसंघात तरणाट्यां खातीर बायक रॅली, हेरां खातीर मशाल रॅली तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर जागृताय फेरी काडटले. ह्या सगळ्या कार्यावळींनी नावेलीचे लोक वांटेकार जातले अशी आस्त आमदार उल्हासान उक्तायल्या. विधानसभा वेंचणुके सांद आंध्रेन परिवर्तन दिसून आयलें. विधानसभा वेंचणुकेत विरेश बोरकार वेंचून आयलो, पूण आतां पंचायत वेंचणुकेचे वारें मात विरेशाच्या उरफाटें दिसून येता. आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराचो पुतणो आक्षीन बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्याक आर्चीच्या प्रभावाचेर प्रश्न निर्माण जाला. वेंचणुकेच्या ऐन वेळार ओबीसी आरक्षण जाल्ल्यान आर्चीक उमेदवार मेळूंक नाशिल्ल्याचें मत विरेश बोरकारान उक्तायलां. पेडणे वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तुया भोमवाड्या वयल्या लोकांक 8 दीस जाले नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येवंक ना. ते खातीर मुर्जेचे आमदार जीत आरुलकारान तुया वाठारांत पंप हावजाची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत पंप हावजाच्या कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या तळ्यांचे साठ्याचो उपेग थळाव्यांक जातलो अशें जीत आरुलकारान सांगलें. उपरांत सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें उदका स्रोताच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें.
वेगान वाहन चलोवप्या आड आनी सोरो पिवन गाडयो चलोवप्या आड ड्रंक अँड ड्रायव्हरची मोहीम सुरू आसा. ड्रंक अँड ड्रायव्हरच्या मोहिमेक आल्कोमिटराचो तांत्रीक नदरेन कमीपण आनी मनशांचो उणाव दिसून आयला. फाटल्या 5 दिसान 145 जाणां आड सोरो पिवन गाडयो चलोवप्याचेर गुन्हो दाखल करून तांकां अहवाल धाडल्यात. पयल्या गुन्यांवाचेर दंडात्मक कारवाय करून परवानो निलंबीत करून आरोप्याक सुधारपाक आनीक एक संद दितले आनी दुसरे फावट सांपडल्यार लायसन्स रद्द करतले अशें मत येरादारी पुलिसांनी उक्तायलां. प्लास्टीक बंद करा, सैम सुरक्षीत दवरात अश्यो घोशणा दीत सोमारात दिवचले शारांत विद्यार्थ्यांनी रॅली काढली. पालिकेन घडोवन हाडिल्ले हे रॅलीत शांतादुर्गा राधाकृष्ण आवलेडी आनी सरकारी शाळांचे विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. पालिकेचे मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकर हांणी घोशणा दिले उपरांत रॅलीक सुरवात जाली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन पळारी, उपनगराध्यक्ष सुखदा तेली, विजय कुमार नाटेकार आनी हेर नगरसेवक तशेंच शिक्षक वांटेकार जाल्ले. आयतारा फांतोडेर निमिशाचो घरकार निलेश गोणे जर्मनीच्यान गोंयां पावलो. निलेश जर्मनींत नोकरी करता. निमिशा आपल्या चलये सयत ताचे वांगडा थंय रावताली. 10 दिसां आदीं ती चलयेक घेवन गोंयांत आयिल्ली आनी चिखले बापायगेर रावताली. शेनवारा फांतोडेर तिणें आपले चलयेची हत्या केली. ताणें हॉस्पिटलांत वचून चलयेच्या कुडीचें दर्शन घेतलें. उपरांत कुडीचो पोस्टमॉर्टम केलो. निमिशा गोणे हिणें आपल्या चलयेचें तोंड आनी नाक दामून हत्या केल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांत स्पश्ट जालां अशी माहिती वास्को पुलिसांनी दिली. ते चलयेच्या कुडीचेर आयतारा सांजे वेळार बोगदा हिंदू मसुंडेत निमाणे संस्कार केले. उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसीत सवाय भितर टॅटू काडून घेवप 14 जाणांक म्हारग पडलें. टॅटू काडटना एकूच सूय वापरिल्ल्यान 14 जाणांक HIV लागण जाल्या. हे घडणुके उपरांत सवाय पार्लरांतल्यान टॅटू काडून घेवपा विशीं अधिकाऱ्या कडल्यान सुचोवण्यो दिल्यात. टॅटू काडपा खातीर एके सुयेचो वापर केल्लो. टॅटूच्यो सुयो म्हारग आसतात. ताका लागून टॅटू कलाकार पयशे वांटोवपा खातीर एकूच सूय वापरतात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. बर्मिंगहॅमांत सुरू आशिल्ले राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत भारतीय बॅडमिंटन खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केल्या. सोमार भारताची स्टार बॅडमिंटन खेळगडी PV सिंधून एकेरीचे भांगरा पदक जिखलें. जाल्यार दादल्यांच्या गटांत तरणाटो बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सोनूनूय भांगराळी कामगिरी केली. सिंधून बायल एकेरीत कॅनडाच्या मिशेल ली हिका 21-15, 21-13 अशे सरळ गेमांत हारयले. जाल्यार दादल्यांच्या गटान लक्ष्य सेनान मलेशियाच्या झे योक हाका 21-19, 21-9, 21-16 असो हारयलो.
स्वराज्य संघटनेचो जल्म मांद्रे गांवचे अस्तित्व तिगोवन दवरचे खातीर जाला. जर कोणूय गांवचे आड वावुरता बेकायदो तरेन उदरगत करता जाल्यार ही संघटना लोकांक घेवन रस्त्याचेर देंवतली, अशी शिटकावणी ज्येश्ठ वांगडी जगन्नाथ पार्सेकार हांणी दिली. स्वराज्य संघटना आतां मेरेन 2000 लोकां मेरेन पावल्यात. एकूण समाज उन्नती कार्यावळी जाल्यार लोकांचो प्रतिसाद आनी तेंको उमेद वाडोवपी आसा. निस्वार्थी भावनेन वावर करपाचो निश्चय लोकांनी उलोवन दाखयला. ह्या मजगती पंचायती वेंचणुको जाहीर जाल्या उपरांत गांवची पूर्ण वळख तिगोवन दवरप गरजेचें दिसलें. गांवचे बिगर गोंयकारांचे वजें तांचे बेकायदो वेवसाय आनी तांकां तेंको दिवपाक थळाव्या लोकांक परतून वेंचून हाडपाची चूक कितली म्हारग पडूं येता हाचें म्हत्व पटोवन दिलें, अशें आदले पंच जगन्नाथ पार्सेकार हांणी सांगलें. मांद्रे पंचायत वाठारांतली सैम सुदारताय तिगोवन दवरचे खातीर तशेंच गांवची सर्वांगी उदरगत करचे खातीर नितळ आनी शिक्षीत उमेदवारांक वेंचून हाडपाची गरज आसा. फाटल्या 5-10 वर्सांत वेंचून आयिल्ल्या पंचां कडल्यान गांवांत धोको आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण गांवांत बिगर गोंयकार व्हड प्रमाणांत घुसल्यात. तांचे बेकायदो वेवसाय वेव्हार वाडल्यात. हे खेपे मांद्रेच्या सुजाण मतदारांनी दोळे उक्ते दवरून मतदान करचे असो उलो मांद्रेच्या थळाव्यांनी मांद्रेच्या मतदारांक मारला. अंदू आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना केंद्र सरकाराच्या हर घर तिरंगा मोहिमेच्या घटाये खातीर देशांतल्या दरेका नागरिकांक 13 ते 15 ऑगस्ट मजगती आपल्या घराचेर तिरंगो हुबोवचो अशें आवाहन NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान केलां. ह्या मोहिमेक लागून राष्ट्रध्वजा कडेन आपलो संबंद अदीक घटमूट जातलो अशें नरेंद्र सावयकार हांणी म्हणलां. हर घर तिरंगा उपक्रमा खाला जागृताय निर्माण करपाक वास्को सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेन प्रभात फेरी काढली. या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार वांटो घेतलो. सोमारा सकाळी प्रभात फेरी सरकारी हायस्कूल बायणाच्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही रॅली ध्वजांकित केली. आमकां आमच्या घरांनी, शाळांनी, दुकानांनी आणि संघटनांनी झेंडो उबारपाची भांगराची संद मेळ्ळ्या अशें दाजी साळकारान सांगलें. सरकारान लोकांच्या देशभक्तीची भावना लक्षांत घेवन व्हडा फुडाकारान घेतला. वास्कोंतल्या वेगवेगळ्या शाळांतल्यान प्रभात फेरयेची रॅली काडून हर घर तिरंगा उपक्रम आनी आझादी का अमृत महोत्सवाची जागृताय करतले अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या दोनूय उपगिऱ्याचे आयतारा सकाळी 9:18 वरांचेर यशस्वी प्रक्षेपण जालें. पूण उपगिऱ्याचे सेन्सर फेर जाल्ल्यान ही अंतराळ मोहीम अपेशी थारल्या. इस्रोन आंध्र प्रदेशांतल्या श्री हरी कोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान आपल्या SSLV-D1 ह्या पयल्या स्मॉल सॅटेलायट प्रक्षेपण यानाचें प्रक्षेपण केल्या. हे प्रक्षेपणा वरवीं भारतान आझादी सॅट अंतराळांत धाडिल्लो. इस्रोन हे दोनूय उपगिरे चुकीचे कक्षेंत पावयल्यात म्हणपाचें स्पश्ट केलां. तशेंच आतां ते निकामी थारल्यात अशें म्हणलां. मजगतीं इस्रोन हे अपेशी चवकशे खातीर एक समिती स्थापन केल्ली.
पात्र आशिल्ल्या सगळ्यांक बुस्टर डोस दिवचे खातीर दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्राचे यत्न चालू आसात अशें भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकार हांणी सांगतानाच फ्रंटलायन वर्कर्स आनी सरकारी कर्मचारी हो डोस घेवपाक फुडें येनात अशी खंत उक्तायल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत मात समाधानकारक प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन 1,500 लोकांनी बुस्टर डोस घेतल्या अशी माहिती दोतोर साळकार हांणी दिल्या. भयण भावाचे नाते घट्ट करपी उत्सव म्हळ्यार रक्षाबंधन. ह्या तात्या बिरेस्तारा हो उत्सव मनयतले. ह्या उत्सवा निमतान सध्या उमेदीचें ल्हार फांकलां. दिवचलचो बाजारय वेगवेगळ्या आनी आकर्षीत डिझायनाच्या राखयांनी फुल्ला. कोविडाक लागून 2 वर्सां फटको बसल्या उपरांत अंदू राखयांक मागणी आसली. तरी पावसाळी वातावरण आशिल्ल्यान वेवसायीक मातशें हुसकेन आसा. भारतीय सण परबांत श्रावण म्हयन्याक पवित्र स्थान दिल्लें आसा. ह्या म्हयन्यांत सात्वीक आहार आनी देवतांची भक्ती करपान समाधान मानतात. श्रावण सोमाराक देव श्री शंकर म्हणल्यारूच महादेव पुजतात. शंकरवाडी श्री शंकर देवस्थानान सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो. देवाची भेट घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. देवाचो अभिषेक करपा खातीर भक्तगण खासा दूद, बेलांची पानां, फुलां, फळां आनी उजवाती विकते घेतात.